आयज ही आमची मकराची 8वी माळ आशिल्ली। तशेंच हांगा आमी आतां पयले म्हणजे एक स्टार्टिंग डे म्हणजे सोमार पासून आज पर्यंत 8 दीस जाल्ले आसा आमचे मकरोत्सवाक आनी लोक भरपूर उमेदीन हांगा भाग घेतात। तशेंच आमकां हे मकर आमी करपा लागल्यार म्हणजे स्टार्ट केल्यार आमची जाली 12 वर्सां सुमार जाली। बरो लोकांचो प्रतिसाद आसता। तशेंच गांवांत एक बरी मेसेज वयता की हांगा कितें तरी देवाचें कार्य जाता आनी बरें आसता। प्लस आमचें वाजप तशेंच सगळ्यांक हांगा लोक येतात। तशेंच वेगवेगळे तरेचे म्हणजे आयचो कलर फाल्यांचो कलर अशें कलर लोक ड्रेस करून येतात। तशेंच आमकांय बीन एक हें आसा की बरी उमेद जाता आनी ते हितूंतल्यान आमी हे मकर स्थापीत केल्लें आसा। तशेंच आमचे हांगा मेन जे उत्सव आसा तो महाशिवरात्रीचो की मंगेश कुशस्थळ ग्रामस्थान म्हणून आमचें हें आसा। कित्याक हे कुशस्थळ म्हणल्यार हो मंगेश जो आसा पळय ओरिजिनली कुठ्ठाळचो ते फाटाफाटी टायमार ते मागीर फोंडा तुमकां खबर आसतली फोंडा सायडीन इंत्रूज महालात ते तेन्ना शिफ्ट जाल्ले। तशेंच आमी 1994 मागीर हांगा ही स्थापन केल्ली आसा मंगेशाची देवळाची बरोबर। मागीर ते आमी आतां तेन्नाच्यान आमी हे जितले पळय उत्सव आसा ते आमी सगळे हांगा रेकॉर्डान येवन साजरे करतात। लोकांनी बीन आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसता। हे आतां प्रत्येक 9 दीस पळय माळ आसता म्हणजे अंदू 10 येयल्या ते 10 माळे आमी म्हणजे पयलो आमचे ग्रामस्थ कोण करता जाल्यार आमी भायल्यां विचार दिता। सपोज भायल्याक कितें वीश आसता देवा फुडें अभिशेक करपाची जावं तांचे कितें हांगा म्हणजे हें करपाचो तो आमी तांकां दवरलेलो आसा। तशेंच बरें पूण श्रावण सोमारूय आमी अशें भायर लोकांक दिल्ले आसता। जेवूय आमचे बरे उमेदीन हांगा श्रावण सोमार जे भायले भजनी कलाकार आमी गोंयचे नामनेचे कलाकार तांकां हाडटात आनी हांगा भजनाचो कार्यक्रम जाता श्रावण सोमार प्रत्येक सोमार हो भायर करता आसता। तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार की लोकांनी अशें भुरगे तशें जाणटे तशें नेते सगळे हांगा सहभाग घेतात आनी बरो हो उमेदीन उत्सव आमी मनयतात।